नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश पोर बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. सांखळे भाजप कार्यालयात चोरी. चोरांनी काय मोबायल आनी रोकड फारायल्ल्याची प्राथमीक म्हायती. दोगा दुबावितांक घेतल्या ताब्यात. चौकशी चालू. देवस्थान समितीन सहकार्य करूंक ना हो आरोप सामको फटीचो. सगळ्या महाजनांक विश्वासान घेवन देवस्थानाची भूमिका करतले जाहीर. शिरगांव खेटाखेटी चौकशी अहवालाचेर देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराचे विधान. सोशल मिडियाचेर हिंदूंच्यो भावना दुखोवपी गायी विशीं वादग्रस्त कमेंट. सांखळेच्या शेहजाद शेखाक दिवचल पुलिसांनी केली अटक. शेहजादाचेर तरणाट्यांनी उक्तायली इडत. न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हांणी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो सोपूत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत. प्रधानमंत्री आनी हेर ज्येष्ठ मंत्र्यांची उपस्थिती. गोंयांतले 21,137 बायलांचे गृह आधाराचे पयशे सरकारान केले स्थगीत. बँक अकाउंटाक आधार कार्ड लिंक नाशिल्ल्यान पयशे केल्या स्थगीत. मडगांव रवींद्र भवनात इफ्फीचे केंद्र करपा खातीर दुरुस्ती कामां करतले सुरू. कामाक लागून रवींद्र भवन 2 म्हयने उरतले बंद. मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिली म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत चोरयो, खून आनी हेर गुन्यांवाच्यो केशी दिसपट्ट्यो घडत आसतात. आतां खुद्द भाजपाच्या सांखळेच्या कार्यालयात चोरयेची घडणूक मुखार आयल्या. खुद्द मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, घरमंत्री आशिल्ले प्रमोद सावंताचे मतदारसंघातले भाजपाच्या कार्यालयात चोरी जाल्ल्यान वेगवेगळे प्रश्न सध्या उप्राशिल्ले आसा. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री तशेंच घरमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो मतदारसंघ सांखळेतले भाजप कार्यालय चोरांनी फोडले. हय, तुम्ही सारकें आयकलां. शेनवारा रातची घडणूक. चोरांनी भाजपाच्या कार्यालयाचे फुडलें दार फोडून भितर प्रवेश केलो. काय मोबायल आनी रोकड लंपास केल्या म्हूण प्राथमीक म्हायती मेळटा. घडणूक शेनवारची, मात सामकी गुप्तताय पाळून ह्या प्रकरणाची चौकशी चलिल्ली. बुधवारा घडणूक घडिल्ल्याची खात्री करून घेतल्या उपरांत गोमंतक टीव्हीन सगळ्यांत पयली गजाल उक्ताडार हाडले उपरांत सबंद गोंयाक ही गजाल कळ्ळी. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिसांनी खंय दोगा दुबावितांक अटक केल्या आनी चौकशी चल्ल्या. चोरयेचो गुन्यांव नोंद केला. तपास चल्ला. उत्तर गोंय एसपी खोलायेन म्हायती दितलो म्हूण डीजीपी अलोक कुमारान सांगले. सांकली में वो बीजेपी ऑफिस में चोरी हुआ है, थेफ्ट केस हुआ है, उसमें वो केस रजिस्टर है, इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है, कुछ सस्पेक्ट को होल्ड किया हुआ है. एसपी नॉर्थ फर्दर डिटेल. तो दोनापावला की केस कहाँ पहुंची है? उसमें इन्वेस्टिगेशन काफी अभी भी चल रही है. कुछ ब्रेक थ्रू होने से बताएंगे. अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिला सर. अगर है भी तो बता नहीं सकते, फिर सस्पेक्ट भी बात जाएगा. तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. जब पक्का कुछ होगा हम आपको बताएंगे. है ना? ठीक है, थैंक यू. अजापाची गजाल म्हळ्यार हे विशीं आमी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाका फोनार गाठलो जाल्यार आपल्याकूय हें आतांच कळ्ळां. आपूण म्हायती घेता म्हूण दामून गोमंतक टीव्हीक सांगलें. सांखळे चोरी झाली. तुमचे कार्यालय चोरी जाल्या. ते बुरटे चोर मरे ते धरले तांकां अशें कशें सर तुमचे हितून चोरी जावंक शकता? बीजेपीच्या हितून इन्फॉर्मेशन पेपरात वाचले दोन मोबाईल पण काय नसतं काय करतो. अरेस्ट केले तांकां. तुमची सरकार तुम्ही रिपोर्ट घेऊन सर कितें कितें चोरल्या बिल्ल्या पण कितले जाणांक धरले आता? कितले जाणांक अरेस्ट केल्या? ते कोण दोग जाण बुरटे चोर ते कोण लोकल ते सर आउटसाइड कोणतरी बायले थंय बसून आशिल्ली. कोणाक म्हाका काय डिटेल काय खबर ना इतले. पण मेजर कितें लॉसेस तुमकां? काय ना हातमारे ते हातमारे. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन राजकीय चिमटो काडीत चोरांकूय खबर आसा की कोणाकडे पयसो आसा अशें विधान केलें. सकाळी एक न्यूज आयली की सांखळेच्या बीजेपी ऑफिसांत चोरी जाली. तूं कितें म्हणपा? आनी गोंयाक परिस्थिती चोरांची पळयली जाल्यार पळय गोंयांत स्मार्ट सिटी आसा, स्मार्ट लोक आसात आनी स्मार्ट चोरूय बी आहा. चोरांक ह्या खबर आहा खंय पयशे आहात चड ते आनी खंयच्या पक्षा कडेन पयशे आहात. सो आनी ताका दुसरें खबर आहा गोंयची पुलीस चोरांक धरनात म्हणून. देप्याची चोरी जावन 1 म्हयनो जालो अजून एकल्याक कोणाक धरूंक ना. आनी धरले ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबल पुलीस करचे ना.
पुलीस ऑफिसरांक अकाउंटेबलूय धरचे ना हेंय तांकां खबर आहा. सो इट इज अ स्मार्ट मूव बाय स्मार्ट चोर्स. इतल्याच म्हज्यान सांगूं येता. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी या घडणुकेचेर भाष्य करताना सरकाराच्या कारभाराचेर टिका केल्या. गोयचो मुख्यमंत्री जाचे कडेन घरमंत्री पदाचोय ताबो आसा अशें दोतोर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातूच भाजपाचे पक्ष कार्यालय चोरांनी फोडप हाका कितें म्हणपाचें? चोरांनी भिवपाची गरज ना हो मंत्र गंभीरतायेन घेतला काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांव लयराय देवीच्या खेटाखेटीच्या अहवालात देवस्थान समितीचेर दवरिल्लो ठपको चुकीचो आसा म्हणून अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराचो आर्ग्युमेंट. अजून आमकां अहवालाची अधिकृत प्रत मेळिल्ली ना. ती मेळ्ळे उपरांत महाजनांची बसका जातली आनी देवस्थानाची अधिकृत भुमिका थारतली म्हणून गांवकारान स्पश्ट केला. शिरगांव लयराय देवीच्या जात्रे दिसा जाल्ले खेटाखेटीचे चौकशी अहवालात प्रशासन, पोलीस तशेंच देवस्थान समितीचेरूय ठपको दवरला. मात देवस्थान समितीचेर दवरिल्लो ठपको चुकीचो. आमी जे सहकार्य जाय ते प्रशासनाक, पोलिसांक वेळोवेळ दिल्ले आसा म्हणून देवस्थान समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकारान सांगलें. सरकाराचे चौकशी अहवालाची अधिकृत प्रत मेळे उपरांत फक्त समिती न्ही जाल्यार सगळे महाजन आपली भूमिका स्पश्ट करतले अशें गांवकारांनी सांगलें. कितें आसा फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रेसाक दिला, पूण ती कॉपी आजून पासून आमकां पावोवना. त्या रिपोर्टान एक्चुअली कितें म्हटलां पळय तें कळ्ळ्या नंतर आमी तेजेर स्टेटमेंट फुडें करूंक शकता आनी मागीर आमी म्हाज्या आपल्यान सुचयता बाबा कितें हेचेर कितें करपाचें कामां आनी मागीर म्हाजन ती तें ठरयतलें कमिटीन. तेंच्यांनी पूण रिपोर्ट अशें म्हटलेलें की एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां की आमकां वेवस्थीत म्हायती दिली गेली वचोंक ना म्हणून. ना हें साफ खोटें. आमी ताका पुरें कॉपरेशन दिलें. मागीर कॉपी तुमकां केन्ना मेळटली, कितें आयडिया? ना ती सरकारान ठरयली. सरकार केन्ना येतलें त्या प्रमाणे आमी फुडलें कारवाय करतलीं. फुडलें कितें आहा तें कारवाय करतलीं. बरें, तुमी आमकां अजून कांयच मेळूना. कॉपी मेळ्ळ्या उपरांत तुमी मागीर मिटींग येता. मागीर आमी मिटींग घेतली. तेजे उपरांत तुमचो स्टँड कितें आहा तो डिक्लेअर? हय ना, जो पर्यंत ती कॉपी मेळना तो पर्यंत आमचो स्टँड ना. कॉपी मेळ्ळ्यानंतर स्टँड आसतलो. पूण एक गोश्ट खरी की आमी मेळ्ळ्या नंतर ते म्हाजना उपरांत वयतले. ती कॉपी म्हाजना उपरांत जातले. बाबा तितून मागीर लेट म्हाजन शूड डिसायड. म्हाजन ती हाचें ठरयल्लें आमचें. आतां पर्यंत तुमी म्हणजे कित पर्यंत सहकार्य केल्लें पळय तांकां, ताच्या फुडें म्हणजे पुलीसची चौकशी चालू आहा. त्या भितर म्हटलें गेलेलें की तुमचो सहकार्य नासलो प्रशासना हें बरोबर. साफ खोटें. आमी पुरें सहकार्य केलां. हांगासर ह्या सायटीर येयले तेन्ना आमकां सहकार्य दिलें आनी तेन्ना तेंच्यान आमकां थंयसर मामलेदारान आपयलें तेन्ना आमी तांकां कॉपरेशन केलां. आमचे तरेन आमी पुरें 100% सहकार्य केलां. हें सहकार्य दिवंक ना म्हणटा आनी हें साफ खोटें. हो खोटो आरोप आनी मान्य ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोशल मिडियाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट घातिल्ल्या सांखळीच्या शेहजाद शेखाक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. ताणें इंस्टाग्रामाचेर हिंदू समाजाची धार्मीक भावना दुखोवपी पोस्ट घातिल्लो. हें नेमकें प्रकरण कितें पळोवयात स्पेशल रिपोर्ट. सोशल मिडिया जितलो बरो तितलोच घातक हें आतां दिसान दीस कांय घडणुकांतल्यान दिसून येता. अशीच एक घडणूक सांखळे घडल्या. हो सांखळेचो शेहजाद शेख. ताणें इंस्टाग्रामाचेर एक कमेंट मारतना पातळी सोडून भाष्य केलें. आय लव्ह इस्रायल कॉज दे ईट गौ माता अँड दे डोंट बिलीव मूर्ती पूजा असो वादग्रस्त कमेंट ताणें घालो. ताच्या ह्या कमेंटाची दखल घेऊन सांखळेच्या कांय तरणाट्यांनी रोखडेच पोलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून कारवाईची मागणी केली. दिवचल पुलिसेन शेहजाद शेख हाका अटक केल्या. फुडलो तपास चल्ला. तो आमच्या देशाच्या अगेन्स्ट गेला, आमच्या धर्माच्या अगेन्स्ट गेला. त्याने गौ माता म्हणून स्पेशली गौ माता म्हणून मेन्शन केलें. गौ माता ही आमची हिंदू धर्मासारखी देव कशी 33 कोटी देवाचं स्थान आहे तिला. आमी तिका आमची आवय कशी मानता आनी हेजे वयल्यान तो असो म्हणूंक सोदता की बाबा सारकोच अगेन्स्ट असो गेला धर्माच्यात आनी ते आमी उगी रावन घेवचे ना. सो अशी गजाल जाली आनी आमी ताका सोदलो भुरग्याक. तेजें नांव शेहजाद शेख म्हणून भुरग्याचें नांव. ताका आमी भुरग्याक सोदलो आनी ताका आमी विचारलें बाबा तूं अशें कित्याक केलें, तूं अशें कित्याक घातलें. सो तो म्हणपाक लागलो आपूण टायर्ड आसलो पूण म्हाका तरी दिसना की बाबा पिवन मनीस अशी गजाल करूं शकता. इतलें तेणें स्पश्ट गौ माता हो वर्ड तेणें सारको इतलो स्पश्ट मेन्शन केला. आनीक कोणसो आसलो जाल्यार गाय म्हणटलो आसलो, तेणें सारको गौ माता असो म्हटला. सो ते आमकां खंय तरी लागलें आनी तेणें म्हटलं आय लव्ह इस्रायल. म्हणजे हेजो अर्थ अशें जालें की तो फूल आमच्या देशाच्या अगेन्स्ट आहा. सो आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी स्टेप घेतलो की बाबा
तेजेर अशें उलोवन जावचें ना. सो आमी तेजेर कंप्लेंट फायल करची. सो आमी सगळे आउट पोस्टार येयले, तांकां दाखयले अशें अशें आसा आनी तेकाय घेवन येयले सोमते. सो तेंच्यांनी एक्शन घेतली आनी तेका डायरेक्ट तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार बिचोले तेका सबमीट केलो. सो थंय बिचोले पुलीस स्टेशनार एक्शन घेतली आनी तेका थंय रिमांडान दवरला. आतां तेका भितर घातला 1 दीस जेल. तेका आयज कितें कोर्टान व्हरतले आनी हेजेर कितें फुडली प्रोसिजर आहा पळय ते करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हाणें भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें हो सोपूत दिलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर ज्येष्ठ मंत्री हजर आशिल्ले. बुधवारा न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हांणी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो सोपूत दिलो. ते देशातले पहिले बौद्ध आणि दुसरे दलित जांणी भारताच्या सरन्यायाधीश पदाचो सोपूत घेतला. BR गवई कोण? 24 नोव्हेंबर 1960 वर्सा महाराष्ट्राच्या अमरावतीत जल्म. ताचो बापूय RS गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाचे संस्थापक तशेंच बिहार आणि केरळचे आदले राज्यपाल आशिल्ले. 16 मार्च 1985 वर्सा बार कावन्सिलांत सामील. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 मेरेन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी अद्वोगात म्हणून नियुक्त. 17 जानेवारी 2000 सावन सरकारी अद्वोगात म्हणून नियुक्ती. 12 नोव्हेंबर 2005 दिसाक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जाले. केंद्राच्या 2016च्या 500 आणि 1000 रुपयांच्यो नोटी चलनांतल्यान रद्द करपाच्या निर्णयात वांटेकार. 1 ऑगस्ट 2024 वर्सा अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरणाक परवानगी दिवपाच्या निर्णयात सहभागी. जम्मू आणि काश्मीरात 370 कलम रद्द करपा खातीर केल्ले समर्थन. 14 मे 2025 दिसाक भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतलो सोपूत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात सरकाराच्या गृह आधार योजनेच्यो लावा वयर बायलां लावार्थी आसात. तातूंतले वट्ट 21,137 बायलांचो गृह आधार सद्याक स्थगीत केला. ह्या बायलांचे पयशे कित्याक बंद केल्यात ते तांकां मेळटले काय ना पळयात स्पेशल रिपोर्ट. खंयचेय सरकारी योजनेचो लाव घेतले जाल्यार आता लावार्थ्यांचो बँक अकाउंट तांचे आधार कार्डा कडेन लिंक आसप बंधनकारक आसा. मात अजून लेगीत कितलेशेच लावार्थ्यांनी बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक केले ना. गोंयांतली सरकाराची एक म्हत्वाची येवजण म्हणल्यार बायलां खातीरची गृह आधार. मात बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक करूंक नाशिल्ल्यान हजारांनी बायलांचे गृह आधाराचे पयशे स्थगीत जाल्यात. हजारांनी बायलांचो गृह आधार स्थगीत. सरकारी योजनेचो लाव मेळपा खातीर बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक आसप बंधनकारक. 12 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा बँक अकाउंट आनी आधार कार्ड लिंक सक्तीचे निवेदन सरकारान केल्ले जारी. गोंयांत बायलां खातीर गृह आधार ही म्हत्वाची येवजण. वट्ट 1,24,204 बायलां लावार्थी. 24,856 बायलांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक करूंक नाशिल्लो. ह्या विशयीचो परतून एकदा रिमाइंडर धाडल्या उपरांत 3,719 जाणांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केलो. अजूनय गृह आधाराचो लाव घेवपी 21,137 बायलांनी बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केलो ना. बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केल्ले नाशिल्ल्यान सद्याक 21,137 बायलांचो गृह आधार सध्या स्थगीत. बँक अकाउंट आधार कार्डा कडेन लिंक केल्या उपरांत ह्या बायलांक फाटले आडकल्ले पयशां सयत गृह आधाराचे पयशे मेळपाक सुरू जातले. सगळ्या बायलांक एक सरकाराची विनंती आसा ती म्हटल्यार आपल्या बँक अकाउंटाक बेगिनाच बेगीन तांच्यांनी आधार कार्ड लिंक करून घेवचे आनी तांच्यांनी जे आपले म्हणजे गृह आधाराचे जे पयशे आसा ते तांकां मेळटले. जे स्थगीत करून दवरल्यात ते सुद्धा तांकां पयशे मेळटले आनी गृह आधार फुडलो जो आसा तो तेंचो चालू जातले अशें सुद्धा सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर. मडगांव रवींद्र भवनाक इफ्फीचे केंद्र करपा खातीर आतां दुरुस्ती काम चालू करपाचें आसा. ताका लागून 2 म्हयन्याच्या वयर तरी रवींद्र भवन बंद उरतले. जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत रवींद्र भवनाचे मुखेल सभाघर बंद उरतले अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिली. मेन ऑडिटोरियमाचें काम चालू जावपाचें आसा. वेर वील बी पुटींग द म्हणजे रिनोवेशन रिफर्बिशमेंट. सो पयलीं काम केल्लें पयलीं हांगा स्क्रिनींग जातालें न्ही तें आतां टायम पिरियड जावन तो प्रोजेक्टर आउटडेटेड जाला. स्क्रीन टेक्नॉलॉजी साऊंड टेक्नॉलॉजी आउटडेटेड जाल्या. सो ते सगळें करपाचें काम एप्रूव जालां. आतां ते टेंडरा वतलें. सो दॅट वर्क ऑल्सो वील स्टार्ट इन जुलय एंड ऑगस्ट.
सो 1 जुलै टू एंड ऑफ ऑगस्ट बंद दवरतले. ऑलरेडी तियात्रिस्टां कडेन सांगून तांकां जून बसर जे आमी एक्चुअली जून 15 सुरू करपाक शकता ऑन तियात्रिस्ट रिक्वेस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू जून एंड आनी 1 तारखेच्यान करपाक येतलो. तरी पूण तांकां सांगलां की मदीं मदीं जर तुमकां स्लॉट मेळटा जाल्यार वी विल बी अलॉटिंग यू दिस स्लॉट. ताचे खातीर तांची वेट लिस्ट घाला, सगळ्याचे नंबर घाला पळय दे एग्रीड आनी सगळ्याचे नंबर 1 2 3 4 आतां समजा 2 स्लॉट आसा जाल्यार पयले आनी दुसरे नंबर आपयतले. तुमकां जाय ना आमकां नाका मागीर तिसरे नंबर आपयतले मागीर चवथे नंबर. अशें करून सिस्टमॅटिकली सगळे गोश्टी केल्ल्यो आसात. जुलय आणि ऑगस्टाक हे जे काम म्हणजे मेन जे स्क्रीन बील आसा ताजें काम चालू आसतलें. प्रोजेक्टर जो आसा तो न्यू घालपाचें काम वतलें. ताजे नंतर जी टेक्नॉलॉजी जी आसा जी ओल्ड जाल्ली आसा ती जी कोता येना ती सगळी टेक्नॉलॉजी जी आसा ती चेंज जाली वतली. स्पेशली प्रोजेक्टर, साऊंड सिस्टम, लायटिंग हें हाका अपग्रेड करण्याचें काम चालू. त्याच बरोबर मेन म्हणजे जी बिल्डिंगेची परिस्थिती आसा ती पयलीं साकून तितली बरी नाशिल्ली. सो ताजें बी काम आतां सद्याक चालू आसा आनी हें काम कंप्लीट जाता म्हळ्यार 6 म्हयने लागतले अशें चेअरमॅनान आमकां सांगिल्लें आसा. म्हणजे जो वयलो फ्लोर आसा कॉन्फरन्स रूम ताजी लिकेज जाता ती गेल्ले वर्सा आयडेंटिफाय जाली. सो ही लिकेज जी आसा हाजे फ्लोरिंगाचे वयली जो रूफ आसा रुफाचें काम चालू आसा. बाकीची बारीक बारीक कामां जी मेंटेनन्साची कामां आसात ती कामां चालू आसात. सो एक फूल फ्लॅज आमकां इफ्फीक खातीर सेंटर जें आसा तें मडगांवाक म्हणजे दक्षिण गोंयाक एंटायर दक्षिण गोंया खातीर हें एक फूल फ्लॅज जे प्रिपरेशन जालें ताजे नंतर हें मेळटलें अशें चेअरमॅनान सद्याक सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर जो मेन पार्ट आसा मेन आमी मुखेल तियात्रिस्तांक हाजो थोडो मार बसपाक शकता. कारण 2 म्हयने जे पावसाक आसात तांकां बंद हातूंत भितर ऑडिटोरियम म्हणजे एकूच रमेश भवन आशिल्लो तो तांकां थंय काम चालू आशिल्ल्या कारणान ते बंद उरतले. तरी आसतना चेअरमॅनान सांगलां की आमी टायम जसो स्लॉट मेळटा त्या प्रमाणे तियात्रिस्तांक लॉट्स घालून तांकां स्लॉट दिल्लो वतलो. गोंयांत धरणाचे चुकीचे वेवस्थापन आणि व्हडल्या बांदकाम प्रकल्पाक लागून गोंयकारांक 4 वरां उदक मेळप कुस्तार जाला. उदकाचो पुरवठो सुरळीत करपा खातीर नवो मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा अशी मागणी दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडीस हाणें भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्या कडेन केली. फावो तितले उदक आसा, भिवपाची गरज ना अशी विधानां 2 दिसांनी मुख्यमंत्री करीत आसा. जर उदक आसा जाल्यार ताची पुरवण कित्याक जायना? पयलीं 24 वरां उदकाची पुरवण जाताली म्हणपी मुख्यमंत्र्यान कांय दीस पयलीं 24 मदलो 2 काडून उडयलो आनी 4 वरां उदक दिवपाचें सांगलें. उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले जाल्यार नवो मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा. धरणाचे चुकीचे वेवस्थापन आनी वेगवेगळ्या बांदकाम प्रकल्पाक लागून गोंयकारांक 4 वरां उदक मेळप कुस्तार जाला. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या मतदारसंघात धरण आसून लेगीत शिरोडा, बोरी आनी बेतोड्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटा अशें म्हणीत दक्षिण गोंयचे खासदार विरियातो फर्नांडिसान सरकाराचे उतराचे फार पेटयले. आख्खे गोंयभर उदकाची शॉर्टेज आसा. 2 दिसांनी स्टेटमेंट येता भिवपाची गरज ना, उदक आसा जाल्यार उदक रिलीज कित्याक करिना? एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी भोंवत आसा आतां सगल्या कडेन पीक एंड चूज. थोड्या जाग्यांचेर उदक सडटा, थोड्या जाग्यांचेर सडिना. इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा 2 दिसांनी हांगा दी, 2 दिसांनी थंय दी, सो दॅट पावस येवसर कशेंय करून आमी मॅनेज करपाक जाय. ही परिस्थिती कित्याक आयल्या? थोडे म्हयने पयले चीफ मिनिस्टरान सांगुल्लें सगळ्या घरांनी 4 वरां दितले. एका टायमार 24 वरां म्हणटाले तो 2 नंबर पडलो आनी 4 उरलो, 4 वरां दिता म्हूण. ही परिस्थिती आयल्या कित्याक लागून? खुबशे फॅक्टर्स आसा. एक तर तांकां विजन ना सरकाराक, फोकस ना, मास्टर प्लॅन ना. डॅमां तशींच आसा, रिजर्वायर्स तशींच आसा. पावस उणो जावना. ते 4-4.5 म्हयने पावस येता तितलो पावस एवरेज तितलोच उरला इतलीं वर्सां जालीं. दॅट मिन्स खंय ना खंय आमचे कडेन कमी पडला आनी ते सरकारा कडच्यान कमी पडला. एक म्हळ्यार आमचे कडेन जमनी ना तरी जमनी विकतात आनी थंय प्रोजेक्ट्स येतात. एका प्रोजेक्ट्सान 4-5 हजारां फ्लॅटां येतात. ज्या जाग्यांचेर लक्झरी बंगले येतात तांकां एका बंगल्याक स्विमींग पूल दितात. म्हणजे आमचे जे हक्क आसा उदकाचें तो हक्क काडून ते कोण पयशेवाले येता तांकां दिता. म्हणजे ते कोणाक तरी पयशे दिता वयर. आनी आमचे असले लोकांक गोंयकारांक नीज गोंयकार जे रावल्यात पळय तांचो हक
चोरून तांकां दिता. आनी आमचो कसो चोरता, 2 दिसांनी हांगा सोडटा, 2 दीस थंय सोडटा, केन्ना म्हणटा पायपलायन बस्ट जाली आनी खंय लीक जाली. सो तांकां आमी सांगला चीफ इंजिनियरांक आयज 8 दिसां हय ताका पासून खबर आहा तांच्याय लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळ्यांक तेच सांगला, हांवें सांगला कितें बट पेडण्याचे अजूनय आसा. तुमी हे डिनोटिफाय केला ताजेर कितें म्हणपाचें आसा? कमांड एरिया he will not, because I feel he is also a builder. हे प्रॉब्लेम. आणि नेक्स्ट टाइम ताणें आतां म्हणला पेडण्यान आमच्या प्रॉब्लेम ना, 1-to-1 डिबेटाक या म्हणजे सगळे पेडण्याच्या एका वाड्याला सांगता कितले भोंवले ते पेडण्यान पळय ते. पेडण्या धारगल सगळे हांवें कवर केला विथ फेलो एक्टिविस्ट. खंय कितें प्रॉब्लेम आसा ते तुमकां सांगता. 5 वर्सां पयले आमी स्टडी करून प्रेडिक्ट केल्लें आयज सारकें जाता. कितें सॉल्व केलां आनी? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेतालबाटी पंचायत वाठारांत उदकाचो उणाव जावपाक लागला. फाटले कांय दीस जाले लोकांक उदक मेळना. पंचायत शक्य आसा तितले उपाय काडपाचे यत्न करता अशें सरपंच एन्थनी फर्नांडीसाचें म्हणणें. उदकाचो उणाव आसा, मात मेगा प्रकल्पांक उदक उपलब्ध आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र मेळटा अशें पंचायतीच्या उपसरपंचाचें म्हणणें. बेताळबाटी पंचायत वाठारांत उदकाचो उणाव जावपाक लागला. फाटले 15 दीस जाले लोकांक उदक मेळना. मंगळारा सांजे मेरेन उदकाची पुरवण जातली अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्लें. मात उदक येवनाशिल्ल्यान लोकांनी पंचायतीक फोन करून बोवाळ केलो. पंचायत शक्य आसा तितले उपाय काडपाचो यत्न करता अशें सरपंच एन्थनी फर्नांडीस सांगता. मेन प्रेशर कितें जाला, मेन कितें जाता, हे पायपां तें फोडले न्हू. आतां ही पायपां बी फोडले न्हू. जॉईंट मत वचून तेमी ते कॉन्ट्रॅक्टरान मारले, तेमचे हाडबार मारले. प्रेशर एक कडेन खूंय गेना, एक कडेन वचना, सगळे मॅस जालो आहा थिंगा. तर असो ते इंजिनियर कोताय. आतां 2 दीस कितें उदक लोटले, वेर्ना कितें ब्रेकडावन जालो ही. तेका लागून ते 2 दीस सुद्दां बंद दाखवले. 3-4-5 दीस लोकां थिंगा उदक आसना. मागीर कायले आमी लोकां आपयन प्रेस आपयन केल्ले. मागीर सायन्सा मातशें येयलां, फकत त्या टॅपा कडेन येयलां. मागीर आज सकाळी म्हणल्यार आमकां बंद जालें. आंको लोकांचे फोन. आम मुको कितें जाता तितले हांव वयता. सगळे उदक ना म्हणटी आमी रावना. लोकांनी फोन केल्यार आमी इंजिनियर वचत येताय. आमी इनिशिएट म्हणटा ते न्हू. आमकां जात तितलो आमी जावताय. उदकाचो उणाव जावपाक लागला, मात मेगा प्रकल्पांक उदक उपलब्ध आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र मेळटा अशें बेताळबाटी पंचायतीचे उपसरपंच एल्मा डायस सांगता. लोकांक आमी कितें जाप दिवप असो प्रस्न पंचायतीन उपरासला. मेगा प्रकल्प आयले जाल्यार गावांत उदकाची मोठी समस्या निर्माण जातली अशें तांचें म्हणणें. Fortunately, yesterday we got together with the PW authorities and the people, and they gave their complaints, and they assured that by evening the water will be resumed. But in the morning, I am getting calls saying like I have not even answered the calls. When things go wrong, who is answerable? And why should we take the blame for the faults of the authorities? Why have we been misled? Always it is saying the panchayats are corrupt. It is going on. Even in our villages now, we don't stand. When we talk, people when we go for lawful inspections, people don't even respect us. It's the same excuse. Even the electric department, when we call this a long failure, say main. So what is the answer? They're never prepared for this. They never inform us, and we have to face the anger of the people. I've not taken the calls today. What should I answer? Should I lie to them? Okay, it'll come today, next morning, or whatever? Because we're not sure. So these are great issues that are concerning our village, but we are not able to do anything for the villages. And then tomorrow we are being blamed. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. दुर्बाट रासय फेरी बंद जाल्ल्यान आडपयच्या फेरयेचेर ताण येता. आडपयच्या फेरयेक वचपी लोकांक खणून दवरिल्ले अशीर रस्त्याची समस्या. पुराय दीसभर थोड्याच वेळा खातीर फेरी बंद दवरपाचेर सरकारान विचार करचो म्हणून दुर्बाटच्या लोकांची मागणी. दोन मे सावन दुर्बाट रासय फेरी सेवा बंद केल्या. जुनाच्या 4 तारखे सावन ती खंय परती सुरू जातली. मात पुराय दीस फेरी बंद करपा परस ती फकत थोड्या वेळा खातीर बंद दवरुपाचेर विचार करचो म्हणून थळाव्यांची मागणी.
तेन्ना ही फेरी आमकां खूब जरुरी आसलेली पयलीं दुर्बाट आसय तेन्ना ही फेरी आमकां बंद जाल्ल्या कारणान हे सगळे हांगासर लोक परतून वयता गाडये बिडयो सगळे परतून वयता कामां वयता ते सगळे ब्लॉक जावन उरता आनी तांचे त्रास जाता आडपय गर्दी जाता पूण आडपय रस्तो बरोबर ना न्हू आनी 2 फेऱ्यो थंय सारक्यो लागपाक बरोबर ना सो हांगासर एक जाली काय ना एक थंय एक हांगा म्हणल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता तांचे परत वयचें पडटा गाडये घेवन परत वयचें पडटा हय सकाळचें चड कामां वचपाची आनी सांजची आसता गर्दी सांजचे 2 फेरी आसल्या कारणान मातशे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता तेंचो कारण कितें बंद करपाक फाटलें कारण म्हणजे हे भुरगे फाटल्या दिसांनी न्हांवपाक लागले एक 8 दीस जाले आतां हांगा न्हाता गर्दी जाता न्हू म्हणून न्हांवपाक लागले म्हणून फेरयेक मातसो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो हे भुरगे उठाना हे केन्ना तांकां खूब त्रास जावपाक लागलो आतां उदक न्हाता हय उदक न्हाता केन्ना न्हाता दिसभर न्हाता ना सांजचे टायमार सांजचे फक्त 1-2 वरां सो सकाळची फेरी चालू दवरपाक कांय प्रॉब्लेम ना कांय प्रॉब्लेम ना सकाळची दवरपाक ओके सकाळी फेरी दवरले एकदम बरें जातलें कामावले लोक पावले हय लोक कामाक पावतले कामाच्या कामाक पावतले आनी कोणाक प्रॉब्लेम जावचो ना हांगा सो सकाळची खूब प्रॉब्लेम जाता कित्याक लोक चलोनूय येता थोडे गाडयांनी येता आनी तांकां खूब त्रास जाता सो दनपार नंतर बंद दवरपाक कोता येता हय 2 नंतर एक 3 सुमार ओके तेजे नंतर न्हावपा येता भुरगे हय तेजे नंतर 3 ते 5 सुद्दां ओके मागीर भुरगे न्हायना मागीर उठता 1-2 वरां न्हाता ओके फक्त ह्याच म्हयन्याक मागीर ना मागीर 4 तारखेक सुरू जातले हय 4 तारखेक म्हटलें न्हय आतां 4 तारखेक सुरू जातले म्हणून सांगला हय 4 तारखेक बंद केन्नाच्यान जाली त्या बंद जालें गेल्ल्या म्हणजे 2 तारखेच्यान बंद जाली दुर्भाटची फेरी बंद केल्ल्यान लोकांक पर्याय आडपय रासय फेरयेचो मात आडपय फेरी कडेन वचपी गांवांतलो रस्तो सामको अशीर तातूंत तो खणून घातिल्ल्यान वेगळी समस्या निदान पावसा पयलीं हो खणिल्लो रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून आडपयच्या लोकांची मागणी तेन्ना हे जो रस्तो तेणें तो केबला लागून काडलो पळय तो मातसो बेगीन ते हें करचें कळ्ळें तुका लोकांक खूब त्रास जाता तेन्ना धुल्ल नाका तोंडाक खूब वयता लोकांच्या अशें वयता आसतना गाडी वाडलेले आसा आनी ते व्हडले व्हडले खड्डे गाडया मार बसता सारको शॉक्सा मिक्सा सामको ते धुल्ला येणे आनी ते खड्ड्या येणे फेरी बंद केल्या दिसता तेणी तितले आनी हे सायडच्यान गाडी सगळे हें जाता आडपयच्यान हांगासरल्यान डायवर्ट केले आमच्या आडपय फेरीच्या व्हडले व्हडले खड्डे आसा झप्प करून ब्रेक मारलो गाडी स्लीप जाता आनी पडपाचें आसता थंय लागून तेणी मातशें पावसा पयलू करचें पावस जर येयलो जाल्यार चिखल जावन आनी त्रास जातले लोकांक ती फेरी कोण तरी उदक सांजचे भुरगे उदक न्हाता म्हणून बंद केल्ली आसा अशें दुर्भाटचे कांय स्थानिकांनी म्हटलेलें आहा पूण सकाळच्या वेळार कोण न्हायना सो सकाळच्या वेळार तरी हे फेरी चालू दवरची अशी डिमांड दुर्भाटच्या लोकांनी केल्ली आसा कारण हांगासरल्यान ह्या वाटेन चडशे वेळना GMCन लोक वचपाचे चड आसतात आनी ताका लागून हांगा प्रॉब्लेम जाता आडपयच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही